Father Constance Silva हाका सर्गींचें सुख मागून ही मिसाची भेट हांव समरुमतां. तुमी तुमच्योय गरजो बरोवन भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. तेच परी आयज वाल्टीस बर्थडे वेरोनिका डिसोजा आनी आयवन आनी पर्लिन वेगस आपलें पयलें काजाराचें वरोस पाळटात. हांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो न्याव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांगवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, भाग्योन सिसिलाच्या समरणा दिसा आमी कोत्तावन त्या मागण्याक दयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कश्ट दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतालो. त्या संतोषान आमची काळजां बरोवन आसच्याक आमच्या दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या गळितांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. हें आमी मागता आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. म्हाका बेवांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. आवय बरोबर 7 भावांक कैदी केले. सोमूर्त आदवारता तें दुकरांचें मांस खावचें म्हूण सोयती आनी जेरबोण मारून राजा तांकां बोळ कोत्तालो. आवय खरेपणी तोखणाय करपा सारकी आनी मनशांनी मानान तिचो उगडास करूंक फावो आशिल्ली. कारण एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मोन तिणें पळयलें आनी देवाचे तेवलोल्या बरवशान तिणें तें काळजीदारपणान सोंसलें. खऱ्यांनीच आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन जोन एकल्याक ती घोटाय दिताली. उंच भावनांनी बरोवन ओस्त्रियांचें मधूर उतरांक तिणें दादल्यांचें बोळ मेलयलें आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या कुसव्यांत कशें रिगले ते हांवूच नकळो. हांवें तुमकां स्वासन आनी जिवान भरून ना. तुमचो दर एक सांदो हांवें आकारूंक ना.
मनशाक जल्म दिता आनी सगळ्या वस्तूंचेर अधिकार चलयता तो प्रितुमेचो रोचणार आपले काकलुतीन तुमचो स्वास आनी जीव कात्रेन पोत्तून दितलो, कित्याक तुमी ताच्या कायद्यान पासत तुमचो जीव सोडून दितात. ती असल्या नेटान उलयली देखून आंतियोक आपणाक ती किकोन कोत्ता म्हूण समजलो, कित्याक ती उतरां ताका ओकमानाची शीं दिसलीं आनी सगळ्यांवर ल्हान तो आजून जीव आसलो देखून ताणें ताका असो नेटान उलो केलो. आपल्या पुर्वजांच्यो चाली रिती सोडून दिवंक तयार आसा जाल्यार ताका आपूण गिरेस्त आनी कुशाल कोत्तलो म्हूण ताणें बेश्टें उतरांनी न्हय पूण सोपूत दिवन भासायलें. इतलेंच न्हय, ताका आपलो इश्ट कोत्तलो आनी व्हडली झुट्टी दितलो म्हूण ताणें सांगलें. त्या तरणाट्यान तो सांगतालो ताची परवाच करूंक ना, देखून राजान ताचे आवयक उलो मारलो आनी भुरग्याक आपलें जिवीत वाचोवंक बूद दी म्हूण ताणें तिचे लागीं मागलें. तो पोत्तून मागतालो म्हूण आपल्या पुताक समजावंक ती तयार जाली. ताचेर ओडव घालून आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन तिणें राजाक फटयलो म्हणून, म्हज्या पुता, म्हजे चुचुरे कोर, 9 म्हयने म्हज्या कुसव्यांत हांवें तुका सांबाळलो आनी 3 वर्सां पर्यान म्हज्या दुदान तुका पोसलो आनी तूं पावलाय ते पिरायेर पर्यान हांवें तुजें उदारपसण केलें आनी तुका ल्हान व्हड करून हे पिरायेर पावसोर सांबाळलो. म्हज्या पुता, हांव तुजे लागीं मागतां, स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर नदर मार, तातूंत आसा तितलें पळय, कांयच नासलें तांतलें देवान तें केलें म्हूण जाणो जा आनी अशें आख्खे मनशाकूळ जल्मा येता. ह्या फाशीदाराक भियो नाका, पूण तुमी तुज्या भावा सारको काळजीदार म्हूण दाखय आनी काकलुतीच्या दिसा तुज्या भावा सांगाती तूं म्हाका मेळचे खातीर कुशेन मरोन घे. तिणें उलोवन सोंपयतांच तरणाट्यान म्हणलें, तुमी सगळे कित्याक रावतात? राजाच्या हुकुमांक हांव पाळो दिवचो ना. मोइजेसा उद्देशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ली समूर्त हांव पाळटां आनी तूं हेब्रेवांचेर सगळे तरेचें वायट हाडलां तो तूं खरेपणी देवाच्या हातांतलो सुटचोच नाय. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्पुरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. म्हणुया, तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्पुरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सर्वेस्पुरा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक, म्हजें प्रार्थन आयकून घे, म्हजे विनवणेक कान दी, म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. सबाब, तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्पुरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. समृद्धीची वाट हांवें दवरल्या, तुज्या मार्गार म्हजे पांय गोठ दवरल्यात. म्हजीं पावलां हालोंक नात. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा, म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. जबाब, तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्पुरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख, तुज्या पाकोटांचेर सावळेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपण चलोवन तुजें मुखामोळ बघूंक पावतलों आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. सबाब, तुजें मुखामोळ बघून सर्वेस्पुरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उद्गाराक उबी रावया. Soy solvispora, soy solvispora, soy solvispora, soy solvispora. हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत, तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवचीं म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. Soy solvispora, soy solvispora,
तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोव्या जेजून शिसांक एक वपार सांगली कित्याक तो जेरुसल्याक लागीं पावलेलो आनी देवाच्या राज्याची वेगळीच दाखवण जातली म्हूण ते समजताले ती वपार अशी कोण एक उंच कुडीचो मनीस आपणाक राजा करूंक घेवंक परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगाराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें हांव परतून येसोर हांचेर वेपार धंदो करात ताचे गांव भाव ताका झोळटले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें हाणें आमचेर रात चलयलेलें आमकां नाका तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दोडू दिलोले तांतल्या जोण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आडाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपूंक लायले पयल्यान येवन म्हणें दोनया तुज्या भांगाराच्या नाण्यांन आनीक 10 नाणे हांवें जोडले दोनयान जबाब दिलो शाबास बऱ्या चाकरा इल्लेशे वस्तूंत तूं विस्वाशी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें दोनया तुज्या भांगाराच्या नाण्यांन आनीक 5 नाणे हांवें जोडले आनीक हाकाय ताणें म्हणलें आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें दोनया तुजो भांगाराचो नाणो हो पळय आसा रुमालांत घालून हांवें तो दवरलो म्हाका तुजी भिरांत दिसली तर तूं खोर मनीस आनी तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लुंवताय ताणें ताका जाप दिली आरे नोश्ट्या चाकरा तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता हांव खोर मनीस हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें ओपूंक ना तें लुंवता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातान कित्याक घालो नाय परत येवन काडून तरच सयत तो घेतलो आसलो आनी तुंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका तो दियात आनी ताणें म्हणलें दोनया ताचे लागीं 10 नाणे आसात मू तर हांव तुमकां सांगतां ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगणें दितले पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तें काण घेतले पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलेलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मनांक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर तांचो जीव काडात आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुसलेमाचे वाटेक लागलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Akari tuka Krista प्रितीच्या बाबणीनो आमी सगळीं आमच्या जिवितांत कोंत घेवपी आनी कोंत दवरपी मनशां वय की ना आनी कोंत म्हणटाना न्हय फकत पयशा वाटेन म्हाका जायत्यो घरकान्नी दिसतात हावजवायफ तुमी म्हयनो जातोच अदमास करिनात ओ पळयनात बाबा ह्या म्हयन्याक कितलें तेल हॉपलां साखर कितू हॉपल्या चपाट कोजा पीठ कितलें हॉपलां कोत्तात न्हू दवरतात आमी कोंत आयज मनीस मुखार गेला पयशांचें आनी वस्तूंचें न्हू
आपणागे भावनाचें लगूच कोंत दवरता कोणाचेर हांवें कितलो मोग शिंवरायला कोणाचो कितलो ताका लागून म्हणटा न्हू आय लव हिम सो मच आय हेट हिम सो मच म्हणजे कोंत आहा बेश्टो मुगे मोग हांव शिवरायना मोग बेश्टो मुगे राग हांव उडयना कोंत दवरता आनी ही मांडावळ दीस इज द स्टँडर्ड ऑफ द वर्ल्ड सगळीं म्हटलीं सारकी आहा बरो स्टँडर्ड आनी कोंत दवरप गरजेचें पूण देव पातकांचें कोंत दवरता तेदोना विचारात तुमच्या काळजाचे हात दवरात आमगे काळजांत कितें तरी जाता देवान कोंत दवरप न्हू आनी प्रश्न येता देवा तूं कित्या दवरूंक जाय आमगे पातकां कोंत स्तोत्रांनी मेळटा सायबा तुवें तरी आमगे पातकांचें कोंत दवरलें जाल्यार कोण उरतलो आनी हो प्रश्न कित्याक तुका कोंत दवरूंक जाय हो देवा कित्याक दवरता आमच्या पातकांचें कोंत उतर वापरलां थाव घोडे एक वाटेन आमी ह्याचे काकुतीक उलो मारता वय आमी चुकली म्हूण मानून घेता देव काकूत दितलो आमी बोक्षितलो आनी नव्यान पातो करिना जावंक करपा दितलो पूण दुसरे वाटेन आमी हो प्रश्न विचारून दाखोवंक सुद्दां देव कितें पाडयतो देव चोय केसो तो आमगे कोंत दवरता आम पातकांचें देवागे नदरेन पडता कित्या दवरच न्हू कोंत तुमगे पातकांचें कित्याक दवरचें न्हू हांवें कोंत तुमच्या पातकांचें कित्याक तुमी म्हजी रोचना हांवें तुमकां रोचल्यांत देखून तुमी सगळीं म्हजेताय परतूंक येवंक जाय जेन्ना हांव कोंत दवरतां तेन्ना न्हय म्हाका मौजा मेळटा तुमचें कोंत दवरून न्हय तो म्हाका टायम पास कसो संस्कार म्हाका कांय ना करूंक ताका लागून सगल्यांक कोंत दवरता बरो टायम पास एटलिस्ट मुगे आखो आदेश तरी कामान वेतलो कितें तरी काम आसतलें हॉबी न्हू ती कोंत दवरपाचें पूण उगडास कसो बाबा तुगे भाग्यवंतपणाचो एकावंट आहा तितून तुगे भाग्यवंतपणां कांय ना थोड्यांगे इल्लें आसतलें भाग्यवंतपण थोड्यांगे चड आसतलें आनी कोणागे चड आल्ताराचे चोय हे सगळे आल्तार आहाय तेंचे चोय आहाय तेंगे इतलें भाग्यवंतपण तुगे इल्लेंच आनी तूं जितलें पातो खाता हें इल्लें आहा तें लगूच देंवोन 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 धाकटें जायत वेता कोंत आमगे पातकांचें आयज पयलीं वाचपांत पळयात पयलीं वाचपां हे आवयचे सारके तिसरे लायनीक वाकाणल्या हे आवयक की आवयचे तुस्त गावची हे आवयक देख केशी सगल्या दितची कित्याक तिणें आपणागे दोळ्यां मुखार सातूय भुरग्यां जिवेशी मात ते पयल्यात न्हू हुंच आवयक 7 सोड एक भुरगो मेल जाल्यार हुंच आवयच्यान सोसूं जाता जायते पावटी आमगे गोंयांत नदर मारया जायते पावटी चेडे बोकून चेडे आं चेडवांय हाय पूण बोकून चेडे मोदोनपणान स्विमींगाक वयताय की ना बुडटाय मोताय आनी हांव जायत्यांक भेट दिवंक वेता फुड्या वयता म्हणटाय न्हू फुड्या साश्टीन फुड्या वयता म्हणटाय कंडोलन्स विजीट बेटर कंडोलन्स विजीट आनी तें कॉन्सोल कोत्ता तेन्ना समाधान दिवपा वावूरता तेदोना ती अशी म्हणटाय मुगे चेड्या कित्याक ओरोन जाहलो देवान हेजे वरवीं दाखयलें देव बेव म्हणटाय तो कांय ना देवाको कांय पदवी ना आनी आमी केन्नाय मानपाची ना देव हा म्हणून आमी फटोवलीं न्हू गुन्यांव देवागे कांय न्हू तुगे चेडो मोदान गेलो उदकांत एक चेड सांडलो म्हूण तुगे आख्खो भावार्थ खाबार केलो तुवें देवाचेर ह्या आवयगे पडे 7 भुरगीं केले जाल्यार तेगे एकावंटांक कितें आसपाचें पयलीं स्वाती तेगे भाग्यवंतपण पळयात इतलें तिचें भाग्यवंतपण की आपल्या पुतांक देवा पासत वो पंक्ती तयार सॅक्रिफीस कशें इतलें तिचें भाग्यवंतपण इतलें एक मेलो 2 पेलो 3 पेलो ती आलना उरले आय तेंक तरी सांबाळटो म्हूण ना सोंसया कोश्ट बाबा
मोर्या बराबर देवा पासत तेगे अकाउंट वाडत गेलो. देव कोंत घेत सगळ्यांनी. आनी जे देवागे दुस्मान आहाय न्हू, देव तेगे येवजणेन आनी तेगे स्टँडर्डा प्रमाणे तेंक सारको जिवेशी मातलो. आनी कोण देवाचे दुस्मान? देवागे दुस्मान म्हणटाय तो हळो तो सैतान, तो देंवचार, तो वायटोवो, तेक तो जिवेशी मातलोच. आनी देव ह्या शुभवर्तमानांनी म्हाका आनी तुका सांगता, तूं कितें म्हूण बातकां कोता, कितू म्हूण तुगे पातकां, एक दीस तेका हांव जिवेशी माता, आय वील क्रश दॅट एनिमी. आनी तेज बराबर तूं तरी पात करीत रावता, तुकाय जोडटलो. आय वील क्लब हिम विथ यू आनी आय वील क्रश यू टू. तुजें निसणटण हांव कोतलो, तुवें तरी पातक बदलिना जाल्यार हें देव म्हणटा. तुका निमाण निवळ जे कोण तेचेर आड आसलेले ताका राज जावपाक नाका आसलो. देंवचार नाका, देवाचें राज स्थापन उरलोलें. जेजून कमेंट्स केलें तें तो वावुरता बंद जावं. देव म्हणटा तें कितें कोत तें कोण दी. एक दीस निमाणी जुट्टी जातना तेका हांव खापबार कोतलो. तेका तुमकांय वॉर्निंग, तुमकां, म्हाका, आमकां सगल्यांक वॉर्निंग. पातक सोडाय. आतां तेज बराबर तुमचें, म्हजें, आमचें निसणटण जातलें. तेका तुमी चिंतून देवाक जबाब दियात. देवान तुमचें निसणटण करचें व तुमकां सोडवून दिवची. बेटोनेक आमी गायन गावया. सी 11 बेटयता ही आमची दानां, पान 30 आनी 2, सी 11 पेज 32. बेटयता ही आमची दानां, त्याच बरोबर आमची जिवनां, म्हाका कसली उबी रावया. म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या दादरे बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस वर मारून घेवन प्रितीच्या बापा, बाग्योन सिसिलाच्या जैताच्या उगडासाक हें दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलोलें झूज आनी भोगलोले कश्ट तुज्या नांवाक मान आनी तुज्या काळजाक संतोश दिवंक पावली. तशेंच आमचे दिसपट्टे जिणेंत तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्यांचे झूज मांडूंक आनी हे पर्यंत तुका मान आनी संतोश दिवंक दयाळेन आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी तीन सर्वेस्परात हाय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काळेनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसील तुजे रोगसाक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांचे असक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पोट जोडयताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेद निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. So, so, this for you.
सोरी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये संगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवली आनी ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सोगलीं सुभागी सौम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोम्याच्या वेळार आमी गायन गावया D10 एकाच उंड्यान पान 52 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां दोरे क्रुस्को आमी जाल्या Jesuci tu, ami sobi, Jesu mosto, ami zane, Egus vivo, sobia camca, Jesu varta, ame logo, ega jiva, amna bota, priti moga, याज्ञिकी संस्कारांनी घेवंक तयारी कोत्तेल्या देयाक रेगान पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो परम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताचे मोरयाळपणान तुज्या विसून काडलेल्या सेवकाक रेगानाक वांटो दिलय. आमचो दियाक रिगान मुन्यारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विचून काडलय म्हूण आमी तुका दिन वाचता आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागता. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन शुभ वर्तमानान परगटून विस्वासीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समारंभ आनी तामन आसतना मागणें करून जेजूक तो अदीक चिटकून रावंक बापा बरी खबर पडगट्टेल्या हात्यारां तांकां कोर. तुजो मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भक्तीन याज्ञिकी संस्कारनी तयारी करूंक ताका घोटायेचो आत्मा दी. हे मागणी आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजू नांवी जो शेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागेवन सिसिलाच्या उगडासाक तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन सर्गींच्या संतोसान आमची काळजां भरल्यांत भोगतीन तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केल्याय तशेंच जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगा खातीर कोश्ट सोसूंक आनी आमचो जीव कोचूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्या सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडोवका Perpetuo